रनिंग कॉलर आयलो 13-15 अवर्स ती एक लेडी बायक पडली हांगा नियर रास्तोळी तेंचो. सो आमी इमिडिएटली आमची 2900 टर्नआउट केली आनी हांगा येवन पळयता ती लेडी भितर पायपाक धरून आसली. सो आमचो सूरज शेटगांवकर आमी लॅडर घातली तेच्या वयल्यान देंवलो आनी तेच्या उपरांत तिका रेस्क्यू केली. तेच्या उपरांत आमच्या सुमोक घालून तिका आमी फुडले मेडिकल ट्रिटमेंटाक आजिलो हॉस्पिटलांत शिफ्ट केली. तिचें नांव जावन आसा पद्मिला सतपाल, एज 60+ म्हणून सांगता. आतां मेडिकल ट्रिटमेंटाक गेली मातशी भियाली न्हू तूं. सो तेका बरें नासलें तें खूब दीस जाले बरें नासलें म्हणजे लूज मोशन जाताले सगळें म्हणजे हें कशें जाल्लें आनी सीक जेयना आसलें सारकें खायना आसलें मदींच रातचें उठून भायर सरतालें म्हणजे तें म्हाका असो मेंटली प्रॉब्लम जाल्लो जाल्यार हांव नको तेका. सो सकाळच्यान नासलें तें 10:30 सुमार भायर सोडून गेल्ले आमी तेका सगळ्याक सोडून आयली म्हणून ना मागीर चेडो आयलो मागीर तेका थंय ते मोडक्या घरान मेळ्ळें ते डॉक्टर हेदेच्या थंयसून हाडला आनी तेका दवरलें ना म्हणून सांगलें चेड्यान. तो रट्टी पडा ना 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 करून तो AC वालो क्लीन करपाक आमचो AC येयलो तेन्ना तेका लागून ते भायर येवन बसले शेजारीच्या सायडीक. हांव कपडे धुतालें पळयताले ते शेजाऱ्या हांगा हेणी उलो घातलो म्हाका की ते कोण ओगे तेणी बायन उडकी घेतल्या कोणी म्हणल्यार हे येवन पळयताले पायपाक घट धरून आशिल्ले. म्हाका दिसता ते पडला म्हणून कळना उडकी घेतल्या म्हणून कळना. म्हाका दिसता हांगा बसला आसतलें ते अशें बसला अशें धरला ते लोट म्हणजे तेका तोल गेला आनी पडला अशें जावंक शकता कित्याक आमी पळोवंक ना दोळ्यान. तिणी उलो घातलो आमकां सोमतो तेणे आवाज आयकलो शेजाऱ्यान आवाज आयकलो ते बायन उडकी घेतली म्हणून आमी येयली.